पणजे CCP इलेक्शनाचो अनपेक्षीत रिजल्ट लागला. अनपेक्षीत इतल्या खातीर कारण बाबूश पॅनलान सामकें ओवरवेल्मिंग दणदणीत जैत मेळयला आनी दणदणीत इतल्या खातीर म्हणटा कारण 27 विरुद्ध 3 फाटल्या वेळी तरी 5 विरोधी सदस्य आशिल्ले. ह्या वेळेस 27 वगाचेर हे इलेक्शन बाबूश पॅनलान स्वीप केलां. बाबुशान ह्या वेळार कोणाचेंच आयकूंक नाशिल्लें. BJP दामू नायक ताका वेगळे वेगळे सांगतालो पूण ना, ताणें आपले कॅन्डिडेट दवरले, आपले कॅन्डिडेट जिखून हाडले. महत्वाचें म्हळ्यार कितें पळय, गोंयभर वेगवेगळी आंदोलन चालू आसात. सरकारच्या विरोधान एक वातावरण तयार आसा कितें अशें आमकां दिसता. पूण ते भायले चाराक लोक मत मारता आसतना BJP किंवा सत्ताधारी पंगडाक मत मारतात. हें पणजेन परत एकदां सिद्ध केलें. हातूंत 2 दुहेरी जैता. एक म्हळ्यार बाबुशाले स्वता. बाबूश ग्रावंड लेवलाचेर जमनीचेर उबो रावन राजकारण खेळटा. ताचे प्रत्येक वॉर्डान कॉन्टॅक्ट आसात, लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट आसात. ह्या वेळी ताणें भायर तसो सरूं नाशिल्लो. पूण कांय जाण म्हणटात तो रातचो लोकांक वचून मेळटालो. पूण बाबुशान जें कितें करामत करून दाखोवपाची ती केल्या. एक पॉलिटिकल जें पळय कितें करचें पडटा न्ही, वेगळे वेगळे तरेन सुत्र कशीं हालोवप, सूत्र बांदणी कशी करप आनी महत्वाचें म्हळ्यार ह्या सबंद मतदारां मेरेन राजकीय नदरेन कौशल्यान सगळी व्यूहरचना करप हें बाबूश जाणा. आमी बाबुशा बद्दल वेगवेगळ्यो चर्चा, वेगवेगळे वाद आसतात. पूण ह्या वादाच्या पलतडी वचून बाबुशान ही वेंचणूक जिखल्या अशें आमकां म्हणूं येता. पणजेचे खुबशे प्रश्न आसात. फाटले 7-8 वर्सां पणजे स्मार्ट सिटी संदर्भात मोठी धुळधाण पणजेची उडिल्ली. लोकांक त्रास जाल्लो. कांय दुकानां बंद करची पडली, हॉटेलां बंद करची पडली. लोकां मदीं एक राग आसा अशे तरेचें वातावरण आशिल्लें. अजुनूय तो राग गेला काय कितें आमकां खबर ना. लोक चर्चा करतात, लोक अस्वडी म्हणजे डायरेक्ट मायका मुखार न्ही, फाटल्यान वेगवेगळे तरेन उलयतात. पूण जेन्ना मत दिवपाची जेन्ना पाळी येता तेन्ना बाबूश पॅनलाक ते मत दितात, जिखून हाडटात. कारण ही जी आमी जर टक्केवारी पळयली, 1-2 जर उमेदवार पळयले जाल्यार खूब कमी मतान जिखल्यात. पूण बहुसंख्य लोक भरपूर खूब मोठ्या मताधिक्यान जिखिल्ले आसात. हें म्हाका दिसता बाबूश मोन्सेरात हाचें जैत आनी हें पणजेचें बाबूश मोन्सेरात जें पळय कितें राजकारण खेळटा ताचें जैत. आनी त्या नदरेन आमी बाबूश मोन्सेराताक सामकें निर्विवादपणान बाबूश मोन्सेराताचें अभिनंदन करपाची गरज आसा.